सांगता हेच पासत हांव आयलां स्वताक गोवाय दिवूंक. स्वताक गोवाय दिवूंक तो आयलो, सोत तें तो उलयलो. स्वता खातीर कोश्ट सोंसले आनी स्वता खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. जेजूचे देखीन आनी आमच्या जिवितांत चलोवंक आयज ताचे कोश्ट आमकां स्फूर्ती आनी आदार दितात. आयज पवित्र सभा जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचो शुक्रार समोर रोमता. जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचेर नियाळ करूंक हे देव मंदिरांत आमी आयल्यांत. आयज ह्या सेवा धर्माचे रितीन 3 भाग आसात. पयलो भाग सोबदाचो सेवा धर्म, दुसरो भाग पवित्र खुर्साची बुजोड आनी तिसरो भाग क्रिस्त प्रसाद. आयज ह्या सेवा धर्माचे सुरवेक पवित्र सभा आमचे ओस्कोत मनशा सोयम दोळ्या मुखार दवरून जेजूच्या कोश्टांचेर ओगेपणान नियाळ करूंक आमकां उलो कोत्ता. हे वेळार आमचे 2 मुणयारी वेदी मुखार फुडें सरून आपूण ओस्कोत मनीस म्हूण खुणावूंक सोरपोट पडटले. हे ते वळखून घेतना आमी सगळीं उबी रावया आनी आमी जावन एकली देवाची ओस्कोत भुरगीं म्हूण वळखून घेवया. आनी हे वेळार ओगेपणान हे सुरवातेचे रितीन वांटो घेवन आमचे जावन एकल्याचे ओस्कोताये पासत बापा लागीं मागुया. देवा आमच्या बापा,
तुवें उगणीत कोनवळेन संवसारान धाडलेल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रोगतान पास्कांचो गूट स्थापून दवरलो. तुजे कोनवाळेचो उगडास धरून आमकां तुज्या चाकरांक पवित्र कर आनी सदांकाल राख आनी सांबाळ आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. पयलो भाग शब्दाचो सेवादोर. आतां आयच्या सेवाधर्माचो पयलो भाग सुरू जाता तो म्हणल्यार शब्दाचो सेवादोर. हे वेळार आमी देवाच्या उतराच्या उजवाडान जेजूच्या कोश्टांचेर बारीकसाणीन नियाळ कोत्तल्या. आयचें पयलें वाचप कोश्टवतल्या चाकराचें जिवीत आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून ह्या कोश्टवतल्या चाकराचे कोश्ट निर्फळ जावचे ना म्हूण ही स्वताची खबर इजायस प्रवादी सांगता. दुसऱ्या वाचपांत जेजून देवाचे कुशे प्रमाणे कोश्टांक वेंग मारली आनी जिवितांत येतल्या ताळण्याचेर आनी कोश्टांचेर ताणें स्वतान जोयत वेलें म्हूण सांगता. सान जुआंव जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचो इतिहास आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. जेजून कुर्साच्या मोन्नाक सोतान आनी मोगान फुडो करून आमचो भावार्थ आनी बोरवासो तीर केलो. ही वाचपां चीत दिवन आयकुया. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. पळयात म्हज्या चाकराक सूख बाग मेळटलें. हांव ताका उबारतलो, ताका वयर काडटलो, ताका भोव वर्तो करतलो. मनशाचें रुपूच ताका नासलें. नोदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जाल्लो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक थोटाक जातालो. तांचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावतले, कित्याक कदींच सांगूंक नासलोली गोडणी ते पळयतले आनी कदींच आयकूंक नासलोली वोस्त ते देखतले. आमी आयकलां तें कोण सोतमानीत आनी सोर्वेस्पराचें बॉल कोणाक कोलीत जालां. आमचे मुखार मुलांतलो उपजोल्ल्या फांत्या सारको तो वाडलो. सुके कोड्डे जमनींतल्या पाला सारको आमी ताका देखलो. ताका सोबिताय ना, सुरूपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशां मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश दोग भोगलोलो. जाचे मुखार आमी तोंड धांपता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात. कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोश दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो देवान खास लायिल्लो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंताल्या. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास भिडलो. आमच्या पातकांच्या बारान तो चिड्डोल्लो. ताचेर खास पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सोगलीं शेळ्यां भाशेन जोली मोली शिपडोन गेल्या. जोण एकल्यान आप आपली वाट दवरली आनी आमा सोमेस्तांच्या पातकांचो भार सोर्वेस्परान ताचेर घालो. जबरदस्तेन ताका वागयलो आसतना ताणें खालतिकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जोशी एक शेली आपणाक तासलोल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताच्या तोंडांतली जाप भायर सोडली ना. जबरदस्तेन आनी जोटी करून ताका दवरलो. कोण तरी ताचेर खातीर उलोवंक उबो जायत
होय जिव्या मनशाचे पृथ्वी वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मोन्नाची खास लायली. नोश्ट्या मनशा मदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मदें ताका फोण उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फोटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टा दोगदांनी ताका चिड्डूंक सोर्वेस्पोराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातोलें. लांब योग तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उदेशी सोर्वेस्पराची खुशी शात्ती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशाची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टा दोगदा वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत करतलो. देखून हांव उरपोजीन ताचे स्वाधीन करतलो आनी जोयताचें इनाम तो पदवेदारां मदें वांटतलो. कित्याक ताणें आपकोशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका दवरलो. आनी त्या वेळार सगळ्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्यां पासत विनोती करीत आसलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. सर्वेस्परा, हांव तुका शेरोणा येता. म्हाका कदींच लोचे घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. दुस्मान सगळे करतात म्हजो तिरस्कार. शेजाऱ्यांक जाला केडणायचो माल. म्हाका पळोवन म्हज्या वळखीच्यांक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी दिश्टी पडना फुडें सगळीं घुस मारतात. जशी मेल्ल्यांक विसरतात तसो म्हाका मनांतलो भायर घालो. खयला कुडक्या भाशेन म्हाका कोणशाक उडयलो. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव, होच म्हज्या काळजाचो उलास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओतमो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोष बरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतला न्हू.
तुमचे काळीस घोट तो रात तुझ्या हेब्रेवांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भावां भयणींनो, आमी उत्साहतां तो भावार थीर सांबाळुया, कारण स्वर्गार खूद जे देवाक उजीर पावला तसलो उत्तम वर्तो मायाज्ञीक आमकां आसा तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो अशोकतायो ताका लागोनात तसलो आमचो मायाज्ञीक न्हय. ताणें पातोक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्साच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या सिंहासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुकां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टा वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. उदगार सगळीं उबी रावुया. मोरो पोरयान खुर्सार मोरो पोरयान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. पोरमणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. जेजू आपल्या शिसा सांगाती केड्रॉन वालाचे पोलतोडी गेलो. थंय एक बाग आसली. तातूंत तो आपल्या शिसां बरोबर भितर सरलो. गातकी जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक सबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पोलतोण आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिजेवांनी धाडलोल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उजवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगलें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी ताका जबाब दिलो, नाजारेतच्या जेजूक. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो. गातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हणलें, नाजारेतच्या जेजूक. जेजून प्रतिपाल केलो, तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटूच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचून दी. अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिलाय तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. सिमांव पेद्रू कडेन एक तोर्साद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी पुरोम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून
ताचो उजवो कानूच कातुरलो. त्या चाकराचें नांव मालकू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोत्यांत घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पिवचो ना. पोलतोणेन तिच्या सोरदारान आनी जुदेवाच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनीक बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या पुरोम याज्ञिकाचो सासरो आसलो. पोरजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार ओदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. सिमांव पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस पुरोम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो पुरोम याज्ञिकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. पुरोम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखण्या कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखण्यान पेद्रूक म्हणलें, तुमी ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतल्या म्हणसर हिंव कातालें देखून कोळशांचो दोगटो केल्लो ताचे भोंवती रावन चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांच्या सांगाता आसलो आनी शेकतालो. पुरोम याज्ञीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसा आनी शिकोवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सोतेन हांव सोबे माजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जातातूय शिकोवन दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरी जाणत. ताणें अशें म्हणना फुडें तुंय आसलोल्या एका चौकीदारान जेजूचेर तापोट मारलें आनी म्हणलें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गोवाय दी. पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. सिमा पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हणलें, तुमी तांच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें. हांव न्हय. पुरोम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका ताच्या बरोबर बागेंत पडोवंक ना रे? हो चाकोर पेद्रून कान कातरलेलो ताचा सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातोच तांणी कायफासागेर तावन जेजूक नितीशाळेन व्हेलो. आपूण बाटोना जावंक पूण आपणाक पास्कांचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळेन भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्टो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासल्या. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समृद्धी प्रमाणे ताची नीत करात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, कोणाचेरूच मरणाचें फर्मोन मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलोलें तें कोरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितीशाळेन गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हणलें, तूं जुदेवाचो राजा? जेजून प्रतिपाल केलो, हें तूं तुजेच वस्तुंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलाय? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर?
तुज्याच लोकांनी आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून पोर्तिपाल केलो. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातान पडोना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगा सरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें. म्हणटूच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो. हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां. ह्याच पासत संवसारांत आयलां स्वताक गोवाय दिवंक. जी कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें. सोत म्हणगे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवां सोशी भायर वचून तांकां म्हणलें. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण पास्काचे सुमयार तुमचे विनवणेक कान दिवंक हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हणलें. हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हणल्यार एक पुंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरमोण मारूंक लायले. शिपायांनी कांट्यांचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळें आंगलें न्हेसयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले. नोमान जुदेवाच्या राजा. आनी ताचेर तापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें. पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळोन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्यांचो मुकूट आनी तें जांबळें आंगलें घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हणलें. पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याज्ञिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें. तुमीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. जुदेवांनी ताका पोर्तिपाल केलो. आमकां आमचे शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. हीं उतरां आयकली तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशालेन वचून ताणें विचारलें. तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. ते पासत पिलातान ताका म्हणलें. तूं म्हज्या कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका कुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकळोय? जेजून ताका पोर्तिपाल केलो. ती तुका वयतान दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका ओदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घोडये मेरेन पिलात ताका सोडून सोदतालो. पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाराचो दुस्मान. पिलातान हीं उतरां आयकली तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चेरबंदी हेब्रू भाशेन गाबाता म्हणटा ते सुवातेर आपूण नितीसोदरेर बसलो. तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हणलें. पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आड्डूंक लागले. ताका नाच कोर, ताका नाच कोर, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें. तुमच्या राजाक हांव कुर्सार मारूं? मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो. शेजारा बरोबर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका कुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांच्या ताब्यान केलो. तांणी जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो कुरीस घेवन कोर्ट्याच्या मुडलोल्या जाग्यार वचूंक गेलो. हे जाग्याचें नांव हिब्रू भाशेन गोलगोटा.
तुवें ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक तांणी कुर्सार किळायले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक ताच्या एक कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो कुर्सार वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नाजारेतकार जेजू जुदेवाचो राजा. जेजूक कुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हिब्रू, लातीन आनी ग्रेक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवाच्या मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हणलें, जुदेवाचो राजा अशें बरोव नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवाचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजूक कुर्सार किळायतोच शिपायांनी ताचीं आंगवस्त्रां घेतलीं आनी तांचेर 4 वांटे केले. दर शिपायाक एक वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयरसान सकयल एकसारकें विणलोलें. हे पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी तें भिजचें न्हय, पूण सर्ती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे पोरी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडोवन आयलीं. तांणी म्हजीं आंगवस्त्रां आपणा मोदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सोडती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लेोफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. हे उपरांत सगळें सोंपडलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान बोल्लोलें दोंडूल तुंय आसलें. तांणी शिरक्यान बुडयल्लें एक आलोंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, संपादलें. आनी तोकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. सगळीं दिली. तो तयारेचो दीस आसलो आनी केरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस विडली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी कोरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण आड मोडची नात. हें उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विडलोल्याक ती पळयतलीं. हाचे उपरांत आरिमेताचो जुजे, जेजूचो शीस पूण जुदेवाचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो,
आणे जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकोडेम जेजूची पयलीं रातचो आयलोलो तो सुमार 100 तार गोंद्रोसाची आनी मुसांबोराची मिसोळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवाचे निकिपिण्याचे रिती पोरमोणे पोरमोळ लावन ती ओलींनी गुटलायली. ताका कुर्सार मारलेलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो सुदेवाचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. सगळीं बसुया. मोगाच्या बाबा भयणी, एक उसाचे लाकूड ताचेर आमचो सोबी जेजू क्रिस्त उमळटा. जेजूचे कृतीक आमी त्या तेंपार म्हणटाले की जेजू एक क्रिमिदोराचे मरण मेलो. ही वॉज अ क्रिमिनल. ताचे मरण जावन आसा एक क्रिमिदोराचे. ही डायड लायक अ डॉग हँगींग ऑन द क्रॉस. किरीत भाशेन जेजू सोबे आमी पळयता. देर वॉज एगनी, देर वॉज टॉर्चर, देर वॉज बिट्रेयल, देर वॉज रिजेक्शन. सगल्यांनी ताका सोडून दिलो, सगल्यांनी ताका नाकारलो, सगल्यांनी ताची खेपाळां केली, सगल्यांनी ताका एके भाशेन सोडून दिलो. ज्या मनशाक ताणें बरें केलें, जे ताचे पाटलावदार आसले, जे ताचे शीस आसले, जे ताचे सांगाती आसले, सगल्यांनी ताका सोडून दिलो. बागून पावलो रोमकारांक 3 आबेस्वरान 23-24 अशें म्हणटा. सगळीं पातकी जाली देखून आनी आपले मोहिमेंत वांटो घेवन देवान मनशाक निर्मिल्ले ते ताका चुकले देखून देवाचे दोयेन जेजून मनशाक सुटका दिली देखून ती फुक्या देवान आमकां सगल्यांक जेजू वरवीं परतून मानून घेतली. मोगार बाबा भयणीनो, आदल्या करारान जायते फावटी आमी आयकता वर्सां जनवाराची भेट करताली. देवो हो एक व्हड बरयणार. कॅथलीक थियोलॉजियन म्हणटा एनी सॅक्रिफायस हॅज अ कॉस्ट. आनी आमी बरे भाशेन आज
ह्या कुर्सार मारलेल्या जेजूचेर पडयता. बागूत पावलो दुसऱ्या कुरीतकाराक 5व्या आबेस्वरान 21वे वळेर अशें म्हणटा, जेजू कसलेच पातक नासले, पूण ताच्या एकवटान आमी देवाचेच पवित्रतायेन देवाक मानवलोली जावचे खातीर ताका देवान आमचे सारको आपणा मुखार कांटाळो कसो केलो. बागून जुआंव पापसाहेब दुसरो अशें म्हणटा, No one, not even the greatest saint, could take on himself the sins of the world. Only Jesus was capable of taking on himself the sins of the world. कित्याक तो देव आनी तो मनीस जावन आमचे खातीर मेलो. मोगार बाबा भयणीनो, हेब्रेवांचे चिठीन 10व्या आबेस्वरान 4 ते 5 ओळीन आमकां मेळटा. आदल्या कोरारान किरीत भाशेन जनावरांची बोली चलोयताली, कित्याक ही बैलांची आनी बोकड्यांची रोगताक पातकां काडून उडोवंक कसलीच पदवी ना जाली देखून ह्याच पासत संवसारान भितर सरतना जेजून अशें म्हणलें, योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. ओ पळे हांव आसा, तुजी खुशी करूंक हांव येता देवा. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज किरीत भाशेन आमी जेजूच्या कोश्टांचेर आनी ताच्या मरणाचेर आमी नियाळ करता. आज आमी पयल्या वाचपान किरीत इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले हे वाचप आमी घेतलां. थंय आमकां किरीत भाशेन कोश्टवतल्या सेवकाचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेलें आमी पळयता. हातून कशे परी हो कोश्टवतलो चाकर हो सेवक सगल्या स्वतान आपूण फुडो करता आनी फुडो केल्ल्या कोश्टा मरणाचेर तो लक्ष घालून आपूण फुडें करून आपल्याचेर तिपी उडयतल्यांक, आपल्याचेर किरीत भाशेन कांटाळो करतल्यांक, आपणाचें हाड ओडटल्यांक आपूण एक पर्यंत जाप दिना. परतेच जाल्यार सगळे कोश्ट ओगेपणान तो सोंसता. असलेंच कोश्टी जिवीत जेजू आज आपूण सोंसता. कुर्सार उमकोळटा आसतना 3 उतरां तो म्हणटा, एली एली लामा सबाक्तानी, देवा म्हज्या देवा कित्याक म्हाका तुवें सांडलोय. निराशी जालो म्हूण जेजू म्हणिना बाबा भयणीनो, पूण किरीत भाशेन आपणाक देवा सोशी ओदीक गोठाय मेळूंक, देवा सोशी परतून आपूण एक आसा, देव आपणा सोबे ह्या वेळार आसा, आपले निराशीपण पयस जावंक तो देवाक उलो मारता. मोगाळ बाबा भयणीनो, कोश्ट जावन आसात जिविताचो शेवट न्हय, बगर कोश्टांतल्यान देवाची पदवी दोयाडाय आनी ओदीक करून नव्या जिविताचो बरवसो पळजवळटा तो आमकां जेजू वरवीं दिश्टी पडटा. नव्या कोरारांत किरीत भाशेन जेजू आपल्या जिविताच्या कोश्टा मरणा वरवीं आमकां ही येवजण संपूर्णायेक पावयता. ही स्वताची खबर किरीत भाशेन आयज ताच्या कोश्टा मरणाच्या इतिहासांत आमकां दिसून येता. आमी आज ताच्या कोश्टा मरणाचे इतिहास वाचला. तातूंत पयले सुवातेर आमकां मेळटा ताका मनशाचें रुपूच नासलें, कसलीच सोबिताय ताका नासली, ताका सुरोपाय नासली. दुसरे सुवातेर कोणूच ताची पर्वा करिनासलो, ताका मोलूच नासलें. तिसरे सुवातेर ताचेर सगळे तिपी उडयताले, ताची फोकाणां करताले, ताका चोर म्हणटाले. चवथे सुवातेर ताका व्हडव्हड्यांनी जिवेशी तांणी मारलो.
उपरांत बालो घेवन ताची कूड तांणी विडली आनी निरपराधी आसुनूय बाबा भयणीनो जेजून सगलें हें सोंसलें. बापाची खोशी ताणें आयत्या मोनान स्विकारली ती आमी पळयता आनी सगलें सोंपादलें म्हणून आपलो प्राण ताणें सोडलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी पळयता जेजू खुर्सार रावून बापाची खुशी करूंक स्वताक गोवाय दिवंक सदां काल तयार आसलो. सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स हें जेजून खुर्सार मोरता आसतना आमकां दाखोड केली. दर एकल्याक बाबा भयणीनो आमकां स्वताक गोवाय दिवंक ह्या संवसारान तोच देव पाठयता. आज आमी ह्या खुर्सार उमकळटल्या आनी खुर्सार मेलेल्या जेजूची इमाज आमी पळयतना कितें आमच्या जिवितान बाबा भयणीनो आमी कितें करूंक शकता. पयले सुवातेर आमची उतरां स्वताक गोवाय दितली जावंक गरज. जेजूक खुर्सार किडायतना धर्मशास्त्रांनी, फारिसेवांनी, जुदेव लोक आनी पेद्रू सोत उलोयता काय हें आमी पळोवया. पयले सुवातेर धर्मशास्त्री आनी फारिसेव फोटिंगपणान आनी गाराणें घालून जेजूक पिलाताच्या आदीन करतात. तो देव निंदा करता. तो किरीत भाशेन देवचाराचे पदवेन देवचार काडटा अशें ताचेर ते गाराणें घालतात. जुदेव लोक जांकां जेजू आपुल्यान बरी केल्ली, जी जेजूचो पाटलाव करताली, जी जेजूचे उतर आयकताली, जी बाबा भयणीनो जेजू आमचो राय अशें म्हणून ताका येवकार दिल्लो, ही बाबा भयणीनो ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार आनी बाराबासाक ह्या चोराक सोड म्हणून बाबा भयणीनो ताचेर कोलपोली आनी बोबाड मारून ताका चोर करून सोडलो. पेद्रू जाका जेजून बिचून काडलेलो, जाका सर्गीच्या राजाचे चावे तुज्या हातान हांव दितलो अशें जेजून ताका वडील नेमलेलो, ताणें आपल्या उतरान जेजूक बाबा भयणीनो नाकारलो. हांव ताका वळखोच ना ह्या उतरांनी पेद्रून जेजूक बाबा भयणीनो नाकार दिलो. बाबा भयणीनो, आमी सगलीं ह्या देव मंदिरांत आज एकठांय जाल्या. आमचे मदें तरणाटीं आसात, आमचे मदें शिकलेलीं शिकोवपी आसात, आमचे मदें आदवोगाद आसात, आमचे मदें खेलगडी आसात, आमचे मदें दोतोर आसात, आमचे मदें नर्सी आसात. तुजे आनी म्हजें सोबें आमी ह्या जेजूक कसली गोवाय दिता काय? खरेंच आमच्या उतरा वरवीं आमी स्वताक गोवाय दितली जाता जाल्यार आमकां आज विचार करुया. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आमच्यो कोरन्यो स्वताक गोवाय दितल्यो जावंक आमकां गरज. जेजू खुर्सार किडायता आसतना किरीत भाशेन फोटिंगपणाच्यो कोरन्यो करून जेजूक बाबा भयणीनो खुर्सार किडायलो. पयले सुवातेर जेजूचे शीस जावं जुदास इस्कारियोत उदाहरण आमी दिता आसतना ताणें ताका 30 नाण्यांक बाबा भयणीनो विकलो. जेजू ताचो घात घेतलो. किरीत भाशेन तो ताचो लागशिलो शीस आसलो, पूण ह्या लागशिल्या शिसान पयशांच्या आशेक ह्या जेजूक बाबा भयणीनो विकून दिलो. दुसरे सुवातेर आमकां मेळटा पिलात. निरपराधी जेजूक बाबा भयणीनो सोडूंक जाय आसलो. ताणें नितीचो तो नमुनो आसलो, नीत करतलो म्हूण ताणें बरवोसो दिलो, पूण बाबा भयणीनो नितीचे फॉर्मोण मारचे बोलदेक जेजूचेर मरणाचे फॉर्मोण पिलातान मारली. जेजूचे शीस बाबा भयणीनो भिरांत तांचेर आयली. आपल्याक मरणाचे फॉर्मोण मारतले, मरणाचे भिरांतीक लागून ते बाबा भयणीनो
जेजूक एकसुरो सोडून ते गेले. शिपाय बाबा भयणीनो, जेजूच्या ते मुस्कऱ्यो करूंक लागले. किरीत भाशेन ताचे थापटां मारताले, ताचे थिपी उडयताले. तूं खरेंच सोडवंड जाल्यार तुका सोडय अशें ताच्यो मुस्कऱ्यो ते करताले. बाबा भयणीनो, आमच्या दर एकल्याची कोरणी आज आमी नियाळ करुया. आमी क्रिस्तांव अशें आमकां म्हणटा. कितले जाण आमी फोटींगपणान जियेता गाय. कितले जाण आमी जेजूचे पाटलावदार जावन आमी स्वताक गवाय दिता ते आमकां विचार करुया. कितलीं जाणां आमी त्या जुदास इस्कारियोता भाशेन जेजूक विकूंक आमी तयार आसा हें आमकां विचार करुया. कितलीं जाणां आमी भिवून कांपेरून आमचो सोत जाणा जावन बाबा भयणीनो आमी ओगेपणान जियेता आमकां विचार आमी करुया. स्वताचे गवाय, स्वताक जेजून गवायकी दिली. आपलो प्राण ताणें सोडलो. बापाक खालती तो रावलो. आपूण देव जावनूय बाबा भयणीनो स्वत ताणें आपल्या जिवितान कितें तें आमकां दाखोड केली. आज तिसरे सुवातेर स्वत उलोवंक आनी स्वताच्यो कोरण्यो करूंक आनी स्वत उलयतल्यांक किरीत भाशेन बाबा भयणीनो तुजो आनी म्हजो सांगात दिवंक हो जेजू कुर्सातान म्हाका आनी तुका आमंत्रण करता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जी मनशां ह्या समाजान जियेतात जायतीं जेजू भाशेन आमकां किरीत भाशेन स्वत दाखोड करतात. स्वता खातीर आनी निती खातीर बाबा भयणीनो तीं झुजतात. आमी खरेंच ह्या मनशांक आमचो तेंको दिता गाय. आमचो पाठिंबो आमी ह्या मनशांक दिता गाय. वो तिवूय बाबा भयणीनो फोट्यो उलयतात. आमी तांचेर गाराणें घालता. आमी तांकां किरीत भाशेन फोटींगपणान जियेता अशें बाबा भयणीनो तांचेर गाराणें घालून फोटींग म्हणून आमी तांकां बेजत करता जाल्यार आमकां विचार करुया. मोगाड बाबा भयणीनो, जेजू किरीत भाशेन तुका आनी म्हाका आज उलो करता. फकत न्हय आपूण स्वत उलोवंक, पूण आमी स्वताक गवाय जावंक जेजू किरीत भाशेन आमकां उलो मारता. जेजू कोणाचोच सांगात ह्या संवसारांत मेळूंक ना बगोर आपल्या आवय बापायचो. आज तुजो आनी म्हजो सांगात जेजू कुर्सार रावून उलो मारता. उतरांनी काय बरो जेजू म्हणटा, कितलो मोग तूं करताय मोशो असो हांवें जेजूक विचार केलो. आनी जेजू म्हणटा, इतलो दोनूय हात विस्तारून तुजो आनी म्हजो मोग केलो म्हूण दाखयता. जरी तर जेजू तुजो आनी म्हजो मोग केलोय म्हूण दाखयता जाल्यार बाबा भयणीनो स्वतान तो जियेलो, स्वता पासत तो मेलो. आमकां स्वताचे गवाय जावंक तो उलो मारता. ह्या जेजूक आज आमी किरीत भाशेन आमच्या ह्या ताच्या मरणाच्या दिसा नियाळटा आसतना आमी बाबा भयणीनो अदीक आनी अदीक स्वताचे गवाय जावंक आमकां कृपा मागुया. दिसपोटी आमकां जेन्ना सोयेक मेळटा तेन्ना स्वतान आमी जियोया. जेजूच्या शिसा भाशेन सगळेच कांपेरून भिवून आमी रावचे न्हय बाबा भयणीनो, पूण फुडाकार घेवन जेजू भाशेन देवाचे राज हाडूंक, देवाची खुशी करूंक आमी दर दिसाक प्रयत्न करुया. हेच आमचें सगळें जावं दी. हेच आमी करतना तो जेजू कुर्सातान आमकां सगल्यांक तीच कृपा आनी बोड बापा लागीं मागून घेतलो आनी ह्या संवसारांत सर्गीचें राज हाडूंक तो आमकां आदार दितलो. हेंच आमचें सगळें जावं म्हूण आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड जेजूतान मागून घेवया.
सोर गरजां खातीर प्रार्थना. जेजून सदांच मागण्यांत पयली वयली सुवात दिली. मागण्या वरवीं आपलें जिवीत आनी आपल्यो गरजो जेजून आपल्या बापाक उबारल्यो. आतां अखेरीत वेळ सोर गरजां खातीर मागपाचो, व्हडा मोगान आनी खोल भावार्थान मागपाचो. याज्ञीक ह्या वेळार सोबार गरजां खातीर मागूंक आमकां उलो कोत्तलो आनी मागणें कोर म्हूण सांगतलो. तेन्ना आमी ओगीच रावून मागुया. भक्तीन आनी मागण्याच्या मनान हे रितीन आमी वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया. पवित्र सोबे पासत प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाचे पवित्र सोबे पासत प्रार्थुया. आखे प्रितुमेचेर आमचे पवित्र सोबेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सुर्गीच्या बापाक तांबोनासतना वाखाणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. देमी घालुया. उबी रावुया. सोरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, जेजू सोवें तुवें सगल्या राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उगडापी केली. आख्खे प्रितुमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेक भावार्थान सदां थीर करून दवर आनी तुजे काकलुतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बाग्युंत बापा पासत. आतां मागुया फ्रांसीस आमच्या बाग्युंत बापा पासत. दोन दुताच्या वर्गांत आखे पवित्र सोबेचो बापूय आनी गवळी जावं देवान ताका विचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे पोरमोणे देवाची पोरजां चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी ओतम्याची गोठाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. देमी घालुया. उबी रावुया. ओगोणीत जाणवायेच्या आनी सोरबळिश्तेवा भाग्योन पेद्रूचेर आनी ताचे फाटल्यान येतल्या दोर एका भाग्योन बापाचेर आख्खे पवित्र सभेची बारादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या भाग्योन बापान आपल्या जाणवायेच्या उतरान आनी परजोळीत देखीन आमकां क्रिस्ती सुपुर्णायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासलेल्या वादळा मदें दिरादीक तांडेला वरी थिरायेन वेरें दवरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगल्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी चोरूंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाड्यान आनी धीरान ताका बोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पवित्र सोबेच्या सगल्या वर्गां पासत मागुया आमी सर्व दोर मुणयाराच्या वर्गां आनी बावार्थ्यां पासत आमच्यो धर्मोद्योक्ष आनी सोमेस धर्मोद्योक्षां याज्ञिकांक प्रधान सेवकांक आनी सर्व दर मुणयाऱ्यांक सगल्या भावार्थ्यां बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. नेमी घालुया.
उबी रावुया. सुरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. एक गुडार्थ कुडीच्या सांद्या पासत म्हणजे आमा समेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयकून घे. आमच्या जोणेकल्याच्या पोवण्या प्रमाणे तुजी चाकरी विस्वाशीपणान करूंक आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां जुदेवा पासत आतां मागुया आमी आमच्या जुदेव बाबा भयणी पासत. देवाची विंचलोली पोरसां सावन तांणी सर्व पोरसां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडूंक आनी करार केल्या देवाचें विस्वाशीपण ओळखून ताका विस्वाशी रावूंक आनी ताच्यो बासावण्यो सुपूर्णायेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमिगालुया. उबी रावुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक तुवें बासावण्यो केल्ल्यो देखून विस्वासान आमी तुका हें प्रार्थना करता. पुर्वीं तुवें तुजी करून घेतलेले परजेक बासायलोल्या सोडवंडाराक ओळखूंक आनी ताचे वरवीं बासायलोलें दायज भोगूंक पावय. हें आमचें मागणें दयेन आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. जेजू क्रिस्ताचेर बावाड दवरिनात तांचे पासत. मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सरवंडार म्हूण ओळखून घेनात तांचे पासत. देवान नेमलोल्या एकाच सरवंडाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तिमिगालुया. उबी रावुया. सोरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, संवसारान हिशोब नासलो लोक अजून जेजूचेर बाबार दवरिनात. तांकां सगल्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक करपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय तुका ओळखूंक आनी तुजे देवीक जिविताचे गूट सोपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडोय आनी संवसारान तुज्या मोगाचे कोरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचेर बावाड दवरिनात तांचे पासत. आतां मागुया आमी देवाक ओळखनात त्या मनशां पासत. खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद जिव्या देवाशी पावूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. दिमिगालुया. उबी रावुया. सोरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोमेस्त मनशांनी तुका ओतरेकून सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटोच दादोशी जावंक सगल्या मनशांक तुवें रचल्याय. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग ओळखूंक आनी अशें सगल्या आडकोडींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां करपा दी. हे पोरी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या सोमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगल्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. राजकारभाऱ्यां पासत. मागुया आमी दूर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत. देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाडूंक आनी हे भाशेन सोर देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो
कुश्यो गोट कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमींग हालेलुया. उबी रावुया. सोरपोद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व मनशांची काळजां आनी सर्व लोकांचे हूक तुज्या हातान आसा. दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. तुजे कुरपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशान लोकांक शांती समाधानाचो आसोर गावूं. सर्व वायटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी सोमेस्तांक आपआपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्या होक मेळूं. हे आमचे मागणे बोलेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत किरीत भाशेन ह्या दिसांनी ही पॅन्डेमीक आसा कोरोना व्हायरस तांचे पासून. आतां मागुया आमी तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत मनशाची मनां सगल्या ओस्तांतली निवार म्हूण, पातक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण, सर्व तरेच्यो सांखळी आनी बांदपास तोडून उडय म्हूण, भुकेल्ल्यांक जेवण खाण, पिडेस्तांक भलायकी आनी कोयद्यांक सुटका दी म्हूण, पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण, परदेशांक आपआपले माय गांवांत आनी मरणाचे तोणीर आसतल्यांक स्वर्गा राज्यांत पावय म्हूण देवा लागीं मागुया. दिमींग हालेलुया. उबी रावुया. सोरपोद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण, कश्टवतल्यांची तूं घोटाय. सर्व तरांच्या कोश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दोयाळायेची कोनवाळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण जाकून बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दुसरो भाग. पवित कुर्साची बुजोण. कुरीस जावन आसा आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची निशाणी. कुर्सार आमचो सोमी जेजू मरून ताणें हो कुरीस पवित्रतायेची तेंगशी केली. आयज हे पवित्र कुर्साक मान दितना आनी ह्या पवित्र कुर्साचो उमाव भोगतीन घेतना आमचे खातीर कुर्साचेर वळवळे सोंसलेल्या जेजूक आमचें मन आनी काळीज उक्तें करुया. आमचे जण एकल्याचे कोश्ट आनी वळवळे जेजूच्या पांयाशी दवरून भावार्थान आनी अपुरबायेन कुर्सार खिळायलोल्या जेजूचो इमाजीचो उमो आमच्या जाग्यार रावून घेवया.
कुर्साचे लाकूड ताचेर संवसाराचो सोडवंडार उमखोळ्ळा. हे कुर्साचे लाकूड ताचेर संवसाराचो सोडवंडार उमखोळ्ळा. कुर्साचे लाकूड ताचेर संवसाराचो सोडवंडार उमखोळ्ळा. एक चौथरायदोरची आयज पवित्र कुर्साची बोजोण वो पवित्र कुर्साचो उमो आमी मुखार येवन घेवची ना, पूण आमकां सगल्यांक आदार जावचे पासत आमचो याज्ञीक भाव दोगूय सेवकां बरोबर तुमच्या मदल्यान चलून येतलो. भुक्तीन आमी उबी रावुया आनी आसात थंयच रावून आमी उमो घेवया आनी आमचो मान आमच्या पवित्र कुर्साक फावो करुया. आमची गायन मंडळी आमकां गितांतल्यान आदार करतली. भक्तीपणान ही रीत सांबाळुया. Shari Goitra
पवित्र खुरीस, ह्या खुर्साचेर कोश्ट मरण सोसून जेजून आमची सोडवण केल्या आनी ह्याच पासत ह्या खुर्साक आमी आयज मान दिता बोजता. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन बसुया आनी ह्या खुर्साचें मोल आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान इल्लोसो वेळ ओगीच बसून आमी आतां नियाळुया. तिसरो भाग क्रिस्त प्रसाद. आयज पवित्र मिसाची बलिदानाची भेट ना, पूण ह्या वेळार उंड्या रुपान आसलोल्या जेजूक आमी वेदीचेर हाडटल्या आनी ताका आमच्या काळजांनी बोगतीन शेवतल्या. आमचे खातीर कुर्सार आपलेंच बलिदान केल्ल्या जेजूक उंड्या रुपान आमच्या काळजान घेतना आमच्या कोश्टांक भावार्थान फुडो करूंक तेच जेजूची गोठाय आमकां दर एकल्याक मागुया. सगळीं उबी रावया. जशें आतांच आमी आयकलां, आयज पवित्र मिसाची भेट पवित्र सभा भेटयना, पूण आदी संस्कारलेलो उंडो आमकां आमचें पसण कशें वांटून दिता. भावार्थान विस्वासान आमच्या ह्या सोडवंडराक आमचे भितर घेवंक आमी सगळीं तयार जावया आनी आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गेला आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाच्या नोतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगोत हांव शिवूंक वेतां. ती म्हजेर झडटी आनी खास्त हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर पावले मोगाडा जेजू तूं भोव भोवे संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता.
सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आकोच तुका एकवडटा तुजे कडसून कितेंच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमीन.
जेजूची कूड आमकां पोसता. ताच्या ओतम्यान ताचे कुडीन आमचें जण एकल्याचें पसण जावंक ह्या वेळार आमी देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया. आमचो सोडवंडार आमचे पासत ओपून दिला. क्रिस्ताच्या ओतम्या हें गीत गावून आमी हो इल्लोसो वेळ नियाळ करुया. प्रार्थुया. सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या बागयून मोरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमा सोमेस्तांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कोनवाळाईन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडूय. ह्या गुटान वांटो घेवन तुजी खरी भोक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रिच्या भाव भयणीनो, पवित्र मिसाची भेट वो पवित्र ही रीत ह्या वेळार सोंपत येता आनी ही रीत सोंपयता आसतना खेरीत भाशेन जेजूक खुर्सावेलो देंवोवपाची रीत आमी पाळटा. एक सदांची रीत कशी न्हय, पूण जे सुवातेर आमी आसा थंयच आमी बसून
बरे भाशेन नियाळ करून ह्या बागांत वांटो घेवया आनी ह्या बागांत वांटो घेता आसतना जेजूक आमी लागींच आसा आनी जेजू आमकां लागीं आसा हें आमी बगुया. हो परजेचेर प्रार्थना करून हो आशिर्वाद ह्या वेळार आमी घेवया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून तुजे पोरजेन ताच्या मरणाचो भोक्तीपणी उगडास केला, तर तिचेर सुबापणी तुजो आशिर्वाद पडूं, तिका तुजें बोगसणें फावो जावं आनी बुजवण मेळूं, तिचो भावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गीच्या मार्गान थीरपणान चलून सासणाचें सूख ती भोगूंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया.
भाव भयणीनो, जेजूची मेलोली कूड आमी सायबीन माय वांगडा खाला देंवयल्या. हे रितीन खेरीत भाशेन आमी वांटो घेता आसतना आयज आमी उमाव घेवचो ना, पूण एक नदर ह्या जेजूचे कुडीचेर नदर मारपाक भायर सरता आसतना आमी ह्या वाटेन मुखार थावन येवन ह्या वाटेन थावन भायर सरतले. पूण आमी कोणूच उमो घेवपाक मुखार सरची ना. आसा थंयच रावन मुखार येवन आमची मान बागोवन आमचो नमस्कार जेजूक करतले आनीक भायर सरतले. ही रीत सगल्यांनी बरे भाशेन सांबाळची. सवकासायेन एक एकट्यान मुखार सरचें, उगडास धरुया, सोशल डिस्टन्सींग आमी मेनटेन करपाक जाय. त्याच बरोबर भोक्तीन हे रितीन वांटो घेवया.